मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां तशेंच आयचो विशय आमकां भावार्था विशयी आसा. म्हटल्यार आमचो भावार्थ आमकां सेवेक तयार करता. आमचो भावार्थ आपयता आमी तो सेवेन दाखोवंक. म्हटल्यार आमचो भावार्थ केन्ना आमी सेवेन दाखोवंक पावतले जेन्ना आमी देवाक रिगून रावता, देवाक चिटकून रावता, जेन्ना आमी देवा बरोबर एक इश्टागोत एक संबंद घडोवन हाडटा. आनी हेच आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन अजायस देवाक दिनवासता. वय तो ते उज्याचे आकट्यान जे भट्टीन आसलो तरी आसतना देवाक तो दिनवासता. तो आपले दुकांत आसा, देवाक दिनवासता कित्याक तो देवाक रिगून रावल्लो. आनी ह्या भावार्था वरवीं तेका ती शक्ती आनी घोटाय मेवली देवाक दिनवासूंक. तो खऱ्यांनीच आपलो भावार्थ दाखोवंक आपले उतरांनी तो वावुरलो. जावं तेच्या काळजान जे कितें दूख आसलें तरी आसतना देवाक दिनवासता. वेगवेगळी विस्मितां देवान इस्रायल पोरजे पासत केल्ली तिवूय तो उगडासाक हाडटा आनी देवाक दिनवासता. शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आमकां तो भावार्थ आमी वेव्हारान घालूंक सांगता. म्हटल्यार दुसऱ्यांक भोगसूंक. कित्याक भावार्थ खासगी न्हय, भावार्थ आमी आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दाखोवंक जाय. आनी खऱ्यांनीच जेन्ना आमी आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी तो दाखयता, आमी दाखोवन दिता आमी जेजूची खरी पाटलावदारां. आमी दिसा दिसा जियेता आसतना, मागणें करता आसतना देवा कडसून आमी बोगसणे मागता. आमचे खासगी मागणे वरवीं आमी देवा कडसून बोगसणे मागता. जावं आमी आमचे अंतोस करून तपासून पळयता आमी खंय चुकल्या आनी देवा कडेन आमी बोगसणे मागता. वा जावं कुंसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी देवा कडसून बोगसणे मागता. वा आमच्या मनान उगीपणी आमी देवा कडेन बोगसणे मागता. पूण त्या बोगसण्याच्या मागण्याची खरी परिक्षा केन्ना जाता जेन्ना आनी कोण आमकां दुखयता, आमी त्या मनशाक भोगसूंक तयार जाता. ते आमी बरे भाशेन शिकला आयच्या हे शुभ वर्तमानान कशे भाशेन जेजू ही वपार सांगता. 2 चाकर आसले आनी एकलो दोनींक 10,000 दिनार दिवपाक आसलो आनी दुसरो 100 दिनार. सो वेगवेगळे तोरी आसतना 100 दिनार दिवपाक आसलो तेका व्हडले रिणांतले माफ केल्ले चाकरान तेका बोनकुणीत उडोवन तेका धुमाळो दिवंक लागले. तशेंच आमच्या जिवितान आमकां घडटा, आमकां जाय देवान आमकां भोगशिल्लें पूण आमी तोय जायना दुसऱ्यांक भोगसूंक. आनी जे परी जेजू आमकां देव आमकां भोगशिता तशी आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. हेंच कितें आमकां आयची वाचपां शिकयता आसतना आमी पूर्ण जातोलीं जेन्ना आमचो भावार्थ आमकां सेवेक उस्कायता आनी आमी सेवा करूंक तयार जाता. सेवा न्हय फकत आमी कोणाक दान दिलें आनी जालें ना. सेवा जेन्ना आमी कोणा बरोबर बसून उलयता, तांचें आयकता, तांकां मदत करता, न्हय फकत पयशांची पूण जावं आमी तेंच्या बरोबर वेळ सारून. कित्याक आमी आमचे भोंवतणी जियेता आसतना खुबशे लोक आसतले तांच्याशी कोणूच ना उलोवपाक ओ तांची कुयदाद घेवपाक. आनी आमी तेंच्या बरोबर इल्लोसो वेळ सारून देवाची काकूत आनी भोगसणे जे आमी एकल्यान अनुभवल्या ते आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान तशेंच केलें. भावार्थान तो जेजूक वेंग मारता आनी तेच भावार्थान जो ताणें अनुभव घेतलेलो भोगसण्याचो मोगाचो तो देशा देशांनी गेलो तो दिवपाक आनी आपलो जीव झरोवन मेलो. तर हीच कृपा आमकां जाण एकल्याक मेवल्यार पुरो म्हूण आमी ह्या मिसांत मागुया.